108 डायल केल्यार ती पावसर मनीस काबार जाता। आमी शिवोले वाठारा खातीर ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू केल्या, ताचो शिवोलकारांनी लाव घेवचो। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची घरकान्न डिलायला लोबोन सांगलें। कळंगूटकारांक कळाव जायनासतना भलायकी सेवा मेळटली अशें तिणें उतर दिलें। कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला लोबोन शिवोले मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यांचें कौतुक केलें। हो सुवाळो ऑशेल शिवोलेच्या कालिका मंदिराच्या सभाघरांत जालो। मायकल आनी डिलायलाचे हस्तुकीं भुरग्यांक प्रमाणपत्रां आनी यादस्तिका भेटून तांचे यज्ञांची तोखणाय केली। दिवचले डेप्युटी कलेक्टर म्हूण काम करपी शिवोलेच्या दीपक वांयगणकाराचो ह्या वेळार भोवमान केलो। मायकलान जसो कळंगुटे वावर केला तसोच शिवोले जातलो अशी हमी दिली। 2012 पोलर बॉडी मिनिस्टर MLA जावन सुपर येतो आमच्या वाठारात आमच्या कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलेच आमच्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक ॲम्ब्युलन्स आनी एक फर्स्ट एड घेतले। ॲम्ब्युलन्स कित्याक जायते फावटी गरज पडटा कोणाक हॉस्पिटलांत साकून ऑपरेशनां करून घरा येतात ताका फॉलो अप करपाक हॉस्पिटलांत परते वचूंक पडटा, डॉक्टरा कडेन परत वचूंक पडटा। फॉर दॅट पर्पज हजबँड की एक मेल्ले कुडीक विथ फूल रिस्पेक्ट ताका मोसुंडीन नाल्यार क्रिमेटोरियमान पावपाक। सो दीस फॅसिलिटी एक हजबँड तुमच्या हांगा वाठारांत फूल शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी ॲम्ब्युलन्स हजबँड थोड्या दिसांनी पावयतली आनी ॲम्ब्युलन्स ऑलरेडी दिल्ली हा तेंचे ड्रायव्हराचे नांव आनी मोबायल नंबर, 2 ड्रायव्हर हा, नाव आनी मोबायल नंबर तुमचे सरपंच आनी तुमच्या वॉर्ड मेंबर तुमकां पावयतले। एनी टायम यू नीड that facility you can call them up and get that facility for yourself and for your neighbors. Please inform this to your neighbors. तेन्ना कोणाक कितें जाता 108 येता म्हणल्यार हांगा मनीस काबार घरान। So that facility is already been provided. एम्ब्युलन्स फॅसिलिटी सो ते तुमकां तुमचे सरपंच तुमचे वॉर्ड मेंबर्स ते ड्रायव्हराची नाव मोबायल नंबर तुमकां दितली घेवचे आनी तुमच्या बऱ्या वायट टायमार ताका कॉल करचे आनी आपयचे। तुमच्या मनात वेगवेगळे ड्रीम्स असतले। आता आमचो बाप संतोष आता उलयतालो की यू हॅव टू बी ड्रीमर्स। ऑफकोर्स यू हॅव टू बी ड्रीमर्स, यू हॅव टू थिंक बिग। तुम्ही जेन्ना व्हडले चिंतले की आपण कोण तरी जातलो, म्हाका दीपक बाबान आधी चिंतले की आपण बरो गव्हर्नमेंट ऑफिसर जातलो, लोकांची सेवा करतलो आणि गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाता पळय तेन्ना आपण वयल्या स्थानाचेर पावतलो। आयज तो बऱ्या व्हडल्या स्थानाचेर पावलो हा, डेप्युटी कलेक्टर इज अ गॅझेटेड ऑफिसर। फाल्यां सुद्दां तुमकां ट्रू कॉपी करपाक जाय वा तुमकां बार्देजाचो डेप्युटी कलेक्टर जालो जाल्यार ही विल बी इश्यूइंग यू द सर्टिफिकेट्स, आयदर इट इज ओबीसी सर्टिफिकेट और कॅरेक्टर सर्टिफिकेट वा आनी कसली सर्टिफिकेट आसूं जी इश्यू करपाक जाय तो ऑथॉरिटी इज ही। अशे वेगवेगळे हिंगासून ती भुरगीं आहा, प्रत्येकान आपल्या हितूनसून वयर सरपाची गरज आहा। आनी आयज तुका कितें आहा, कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड कितलीशीच भुरगीं पास जाल्ली आहा, गोंयांत जाल्ली आहा, गोंया भायर जाल्ली आहा। द वर्ल्ड इज व्हेरी कॉम्पिटिटिव्ह आनी ह्या कॉम्पिटिशनान तुमचे हे खूंय आसतले, तुमी खूंय वचून पावतले, सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब मेळोंक शकना। आमी पळयता की पेरेंट्स तांकां आपल्या भुरग्याक आयडिया दिता की तूं व्हडलें जालें, 12th जाली, ग्रॅज्युएशन जालें, तूं इमिडिएटली गव्हर्नमेंट जॉबाक एप्लाय करपाक म्हणटा। म्हाका दिसता तेचे भायर आमी चिंतपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान संदीप कामुलकार।